सिलेक्ट कमिटीची मिटींग आमकां 26 जुनाच्या पयलीं वी हॅव टू सबमीट अवर रिपोर्ट टू द हाऊस. ताच्या खातीर आज आनी एक मिटींग जाल्या. वेरियस इश्यूज हॅव बीन डिस्कस्ड आनी म्हाका दिसता हो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द असेंब्ली बेस्ड ऑन वीच द बिल इन द फोर्टकमिंग असेंब्ली आपण मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन येता त्या असेंब्लीन तें बिल हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता तो विशय होर्डिंगांचो एज अ स्टॅट्यूट वील गिव अ बॅकबोन टू ऑल दोज पीपल जे इलिगल आसा आनी जे ते बिलान पडना तांकां काडचें पडटलें. पूण तांकां लिगॅलिटी आसा आनी तांकां एक स्टॅट्यूट जाय पडटा इन टर्म्स ऑफ द हायकोर्ट एंड द अदर इश्यूज. म्हाका दिसता दीस एक्ट वील गिव देम दॅट बॅकबोन. रेवन्यू लिकेजीस कमी जातल्यो आनी एक ओवरऑल मॉनिटरींग मेकॅनिझम चालू जातलें. सो ती मिटींग घेवपाक आमचें सगळें आशिल्लें. खंयचें सद्या हांव सांगूंक शकना कित्याक टिल द टायम इट इज सबमिटेड न्ही. सो वॉट एवर प्रॉस कॉन्स कितें आसा तें उलोवन आय थिंक दे मेड अ लॉट ऑफ चेंजीस. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां आनी ताच्या खातीर आतां जें वतलें बिल तें चीफ मिनिस्टर बींग द मिनिस्टर फॉर दॅट पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट आय थिंक ही वील टेक इट अप फॉर द फोर्टकमिंग असेंब्ली.